आर्गां तुका जेसो, महिमा तुका जेसो, वाखाणणी तुका जेसो. तर आमी पळयलां भावार्थ कसो आमकां मेवता, कित्या वरवीं भावार्थ उपजता तें. पयलें म्हणल्यार म्हजे लागीं देवाचें उतर आसूंक गरज. दुसरें, हांवें हें उतर म्हज्या कानार पडटा तशें करपाची गरज, तें स्विकारपाची गरज आनी सोत मानपाची गरज. आनी तिसरें, जेन्ना हांव हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत मानून घेता आनी स्विकारता, तेन्नाच म्हज्या भितर भावार्थ उपजता. तर हे शिकवणेंतल्यान आमकां गमन आयलां की आमी देवाचें उतर काळजांत थान, उक्त्या मनान थान स्विकारल्या शिवाय आमकां भावार्थ मेळचो ना. आज म्हज्या इश्टा, जें कितें तूं शिकवण घेताय तें खऱ्यांनीच तुका तुज्या जिवितांत अणभवूंक मेवतलें. कित्याक हें सोत जावन आसा एक जिवें सोत, आनी जेन्ना तूं तें बरे भाशेन आयकताय आनी स्विकारताय तेन्ना तुज्यानूय तुज्या जिवितांत तें अणभव येता. आमी जाणव वा आमी आतां शिकतले हांव की देवाचें राज बंद आसा ज्या मनशाचो आजून नवो जल्म जावंक ना पळय तो. म्हणजे हाचो अर्थ असो की नवो जल्म जावपाची गरज. आमकां नव्यान आमचो जल्म जावंक जाय. कसो काय तो? आत्म्यान आनी स्वतान आमचो नवो जल्म जाल्या शिवाय आमकां देवाचें राज पळोवंकूय मेवना आनी देवाच्या राजान भितरूय सरूंक मेवना. तर तुमी म्हणटल्यात, कितें म्हणटाय तूं, देवाचें राज आमकां बंद आसा? तर वय, खऱ्यांनीच. जांचो आजून नवो जल्म जावंक ना तांकां देवाचें राज पळोवंकूय मेवना आनी ते देवाच्या राजान भितरूय सरूंक मेवना. तर पवित्र पुस्तकान हूंय मेवता काय हें? जुआंवाच्या 3ऱ्या आवेस्वरान आनी 3रे वळीन. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. थंय आमकां खबर मेवता जेजू निकोदेमस म्हणटा पळय, तो एक जुदेव लोकाचो एक फुडारी आसलो निकोदेमस. ताचे लागीं जेजू उलयता तेन्ना ही खबर ताका तो सांगता. आमी वाचून पळोवया 3रो आवेस्वर 3री वळ जुआंवाची. जेजून ताका परतीपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्ल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. ही आतां 3री वळ जाली. आनी मागीर फुडेंय आमकां मेवता 4थे वळीन ही सगळी खबर मेवता, तो कितें म्हणटा, ताचो प्रश्न कितें, आनी परत जेजू ताका कितें सांगता तें आमी मातशे फुडें 5वे वळीन मातशे वेळान पळयतले. ही आख्खें आमी वाचल्यार बरे भाशेन आमकां ताची समजणूय मेवतली. तर जेजू ताका सांगता थंय, खऱ्यांनीच हांव तुका सांगता, तुजो नवो जल्म जाल्या शिवाय तुका देवाचें राज पळोवंक मेवचें ना. दुसऱ्या उतरांनी अशें आमच्यान म्हणूं येता की जांचो नवो जल्म जावंक ना ताका देवाचें राज बंद आसा, पळोवंक मेवना, भितर सरूंक मेवना. हाचो अर्थ म्हणल्यार तें बंद आसा. तर एकदम गरजेचें आमचो नवो जल्म जावपाक. तर हो निकोदेमस जेजू लागीं उलयतालो आनी ताका ताची बरी समजणी मेवंक ना. तो जेजूक प्रश्न करता. तो म्हणटा, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण नव्यान जल्मतलो? ताच्यान आनी एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक आनी जल्मूंक जातलें अशें म्हणटा. तर 5व्या वळीन जेजू ताका बरे भाशेन समजायता. जेजून परतीपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकना. आतां हो प्रश्न एकदम गरजेचो, म्हत्वाचो प्रश्न. कशें आमच्यान नवो जल्म घेवं येता गाय, तो विचारता. परत कसो जल्माक आपण जल्म घेवं येता? कित्याक तो आतां जाणो, जेजू ताका सांगता, ज्या मनशाचो नवो जल्म जायना ताच्यान ताका राज पळोवंकूय मेवना आनी भितरूय सरूंक मेवना. तर आतां आमच्या मनान हो प्रश्न येतलो, जरी तर एका मनशाचो नवो जल्म जावंक ना
आनी तो देवाचें उतर आयकता, शिकता, तें सोत मानता, जाल्यार ताचो घोडेक निकाल ताका मेळतलो काय, कितें फायदो जातलो काय त्या उतराचो, देवाच्या उतराचो, कित्याक ताचो आजून नवो जल्म जावंक ना. तर आतां नवो जल्म जावप म्हणल्यार ही कितें करपाचें गरज, कसो एका मनशाक नवो जल्म मेवता काय, हो प्रश्न आमच्या मनान येतलो. तर ह्या प्रश्नाचो जबाब आमकां बागीवन पेद्रूच्या पयल्या चिटीन पयल्या आवेस्वरान 22 आनी 23 वळीन मेवता. बागीवन पेद्रूची पयली चीट पयलो आवेस्वर 22 आनी 23 वळीन. 1 Peter 1 verse 22 and 23. 1 Peter chapter 1 verse 22 and 23. तर कितें म्हणटा काय वाचून पळोवया. स्वताक खालती जावन तुमी शुद्ध जाल्यांत आनी आतां तुमच्यान खऱ्या मनान भाव भयण कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता. तर सगल्या काळजान एकामेकाचो मोग करात, कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप, तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या सोबदा वरवीं जिवीत दिला. हो सोबद जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. तर हांगासर आमकां मेवता की आमकां कशी आमी शुद्ध जावपाचें, स्वताक खालती जावन आमी शुद्ध जाता. शुद्ध म्हणल्यार नितळ जाता, पवित्र अशी जाता. आनी कशें आमचो नवो जल्म जाला, त्या देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर आतां एक बी कशें, तें बी कसलें जें काबार जायना, पिड्ड्यार जायना, कुसोना. ताका एकूच उतर दिल्लें आसा, अविनाशी. विनाशी म्हणजे सोंपतलें, काबार जातलें, मरतलें, ताका विनाशी म्हणटात. अविनाशी म्हणजे तें केन्नाच सोंपना, केन्नाच काबार पिड्ड्यार जायना, मरोन वचना. तर हें उतर जेन्ना देवाचें जिवें उतर आमच्या काळजांनी आमी घेता, तेन्ना आमचे भितर मोग उपजता. तर आमी हांगासर पळयता नवें जिवीत मेवता देवाच्या जिव्या उतरा वरवीं. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेता बावार्थान, तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या कार्या वरवीं आमकां जिवीत मेळटा. जें जिवीत जेजू आमकां दिवपाक आयला, ताचें सुभाम जिवीत. तर हें सुभाम जिवीत त्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतराचें जें जावन आसा एक बी कशें, त्या बिये वरवीं, देवाच्या उतराच्या बिये वरवीं आमकां तें जेरूल मेळटा. आतां हें जिवीत जें आमी उलयता, देवाचें सुभाम जिवीत, तें एक विचित्र वेगळेच तरेचें जिवीत, नवेच तरेचें जिवीत, जें देवा कडल्यान आमकां सदांच मेळटा. देवा कडल्यान तें जिवीत आमच्या जिवितांत, आमच्या दिसा दिसपट्टी, आमच्या आत्म्यांत भितर सरता. हें जिवीत आमी कशेंच दुसरे वाटेन, दुसरे भाशेन आमच्यान तें अणभवूंक जायना. धर्म बरे भाशेन पाळ्ळो, सदां उठून मिसाक गेल्या, चाली रिती धर्माच्यो केल्यो, जाल्यार तशें आमच्यान तें अणभवूंक मेळना. ना म्हणून आमच्या करण्या वरवीं हांव बरें करतां, हांव खूब दीस रात वावुरतां, तशें हांव तें जिवीत घेतलो, अशें तें जिवीत आमकां मेळना. कित्याक तें जिवीत देवा कडल्यान येता. आमच्या कामां वरवीं, आमच्या कश्टां वरवीं आमच्यान तें जिवीत मेळून घेवंक जायना. आमी जेन्ना स्वताक खालती जाता, तेन्नाच आमचें मन तेन्नाच आमचे खऱ्या मनान भाव भयण कशी एकामेकाचो मोग करूंक जाता, अशें तें उतर आमकां शिकयता. तर आतां तर आमी आयज शिकल्या तें आनी आदी शिकल्या तें तर आमी बरोबर घालूंक सोदीत, वा सोरी करूंक सोदीत, की जाल्यार तें बी कशें वावर करता तें. आनी आयज शिकल्या त्या बिये वरवीं आमकां नवें जिवीत येता, अशें म्हणटा आमी, अविनाशी जिवीत मेळटा. जाल्यार आमकां दिसून येता की एक कायदो कसो आसा, त्या कायद्या वरवीं सगळें चलता पळय तें.
आतां कितें काय हो कायदो? हो आतां एक कायदो अशें म्हणटा, बियेन जें सोयींब आसा, बियेचें जें सोयींब आसा त्याच प्रमाणे त्या जिविताचें सोयींब जातलें. परत सांगता, एका बियेचें जें सोयींब आसा त्याच प्रमाणे ताचेरूच धरलेलें आसा त्या बिये वरवीं जिवीत उपजता पळय तें. बी आतां आमी घालता, एक उदाहरण कशें, बी घालता ताचे वयल्यान झाड येता. हांवें तर तामोटाची बी घाली जाल्यार म्हाका पणसाचें झाड मेळटलें काय? ना, कित्याक तें बियेन कितें आसलें? टोमाटाचें झाड जावपाचें सगळें जिवीत आसलें, तामोटाच्या झाडाचें जिवीत आसलें. तशेंच जें कितें आमी बी घालता तें बियेचें सोयींब आसा पळय तसलेंच तें जिविताचें सोयींब जातलें. आतां बी तर आसा जें काबार जाता, मरून वेता, पिड्ड्यार जाता, जाल्यार त्या बिये वरवीं जें जिवीत उपजता तेंवूय तसलेंच आसतलें, जें एक दीस काबार जाता, सोंपून वेता आनी विनाशी आसा. पूण आमी जाणो, देवाच्या उतराचें जें बी आसा तें केन्नाच सोंपना, तें अविनाशी, तें देवीक सासणांक तोखता पळय तसलें देवाचें उतर. तर त्या देवाच्या उतरा वरवीं जें जिवीत उपजता, जिवीत जें आमकां मेळटा तें तशेंच त्याच बिये सारकें देवीक आसतलें, सासणांक तोखता तसलें, अविनाशी आसतलें आनी मरून काबार जायना पळय तसलें जिवीत. असलेंच जिवीत देव आमकां दिवंक सोदता आनी ताका जाय की आमी सगल्यांनी हें जिवीत आपणावचें म्हणून, आमी तें स्विकार करचें म्हणून. पूण हें जिवीत फक्त त्याच मनशांक मेळटा जीं देवाचें उतर भावार्थान स्वतान मानून घेतात पळय तांकां. आमच्या करण्या वरवीं धरलेलें ना, धर्मीक चालीरिती आमी करता ताचेरूय धरलेलें ना. तें फकत भावार्थान जेन्ना आमी देवाचें उतर स्विकारता, मानून घेता, ताचेर सोत मानता, तेन्नाच तें आमकां देवाचें जिवीत मेळटा. हालेलुया, आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. सायबीण मायन हें देवाचें उतर भावार्थान मानून घेतलें जेन्ना आंज गाब्रिएल तिचेशी आयलो आनी ताणें तिका देवाचो संदेश दिलो. संदेश म्हणजे देवाचें उलयल्लें उतर तिच्या कानार पडलें. तिणें तें भावार्थान स्विकारून घेना फुडें ज्या उतरान पदवी आसली, शक्ती आसली, जें जिवीत आसलें त्या उतरान, त्या बियेन, तें तिच्या जिवितांत भितर सरलें. आनी आमी जाणो, तें पदवी, तें शक्ती तिच्या कुसव्यांत आतां वावर करूंक लागले आनी त्या कुसव्यांत देवाचें उतर पडून ती आतां गर्भेस्त जाली. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जेन्ना देवाचें उतर भितर आमी स्विकारता तेन्ना तेंच देवीक जिवीत देवूय आमकांय आमच्या जिवितांत आमकांय दिता. ह्या उतरा वरवीं जेजूचें जिवीत सायबीण मांयच्या कुसव्यान सुरू जालें. जेजूचें जिवीत आतां तयार जालें त्या उतरा वरवीं. आमी तर 22वी वळ परत बरे भाशेन वाचली जाल्यार पयल्या पेद्रूचे चिटींतली पयल्या हावेसवरांत अशें मेळटा, स्वताक खालती जावन तुमी शुद्ध जाल्यांत आनी आतां तुमच्या खऱ्या मनान भाव भयण कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता. तर हांगासर कितें मेळटा, आमचें मन आमच्या आतां खऱ्या मनान भाव भयण कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता, कित्याक आमी स्वताक खालती जाल्या. तर आतां हांगासर गमता आमच्या मनाचेर तें सगळें धरलेलें आसा. आमचें मन नितळ जालां, शुद्ध जालां, कशें? स्वताक खालती जावन. तर हांगा आमकां गमता की खरो प्रश्न आसा तो आमच्या मनान. आमच्या मनान दुबाव आसता, आमच्या मनान वाद विवाद करपाचें सदांच संवय कशी आसता. आमच्या मनान भिरांत आसता, खोंती आसतात, चिंतनाचो भार घेवन आमी आमच्या मनांत रावता. तर जरी तर एका मनशान आपलें मन शुद्ध केलें स्वताक खालती जावन, जाल्यार देवाच्या उतराचें सोत आतां ताका मेळटा.
तो देवाच्या उतराक खालतेपणी ते स्विकारता आनी ताचो मन शुद्ध जाता. आनी ताच्या वरवीं आतां तो आपल्या भाव भयणाचो खऱ्या मनान मोग करूं शकता. बेश्टे सादेपणी न्हय, मनान थानूच न्हय, पूण आतां काळजान थानूय. कित्याक अशें उतर म्हणटा, तर सगल्या काळजान एकामेकाचो मोग करात. हरशीं जायना करपाक आमकां, पूण जेन्ना आमी स्वताक खालती जाता, सोत म्हणल्यार कितें? सोत म्हणल्यार देवाचें उतर, देवाचें जिवें उतर. तर जेन्ना आमी स्वताक खालती जाता, देवाचें उतर सांगता पळय तें आमी मानून घेता, तेन्ना आतां आमच्या भितर मोग उपजता आनी ह्या मोगान आमी काळजान थावन एकामेकाच्या भाव भयणाचो मोग करूंक शकता. तर जेसू जें निकोदेमसाक सांगता तें हेंच, जो मनीस नव्यान जल्म घेना, उतराक खालती, देवाच्या उतराक खालती जावन आपलें मन शुद्ध करिना, ताका देवाच्या राजान जागो ना आनी देवाच्या राजान तो भितरूय सरूंक पावचो ना. कित्याक नवें जल्म तर जातलो जाल्यार आमकां अविनाशी बियेचे गरज, देवाच्या उतराची गरज. ताचे वरवींच आमकां नवो जल्म आमचो जातलो आनी आमी देवाच्या राजाचे सगळी बासावण्यो जोडून घेवंक पावतल्या. तो जेन्ना देवाचें उतर आमी आपणायता आनी ताचे वरवीं आमचें मन शुद्ध करूंक दिता, त्या उतराचेर सोत मानता, तेन्नाच आमकां बरेपणां मेळटलीं. एक उदाहरण घेवया. देवाचें उतर जें पेखोवणे बद्दल आमकां शिकयता. अशें उतर आसा, जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेखोवणी मेवली. आतां हें उतर म्हाका मेवलें, हें उतर हांवें आयकलें. आतां हें उतर घेवन हांवें म्हज्या मनान तें घडोवंक जाय आनी म्हजें मन शुद्ध करूंक जाय, नितळ करूंक जाय. ताचे वरवीं आतां मनान कसलीं उतरां आयल्यान? पेखोवणेचीं उतरां, जीं केन्नाच पिड्ड्यार जायनान, काबार जायनान. देवाचें जिवें उतर जें सोरोन वचना, सदांच तोखता पळय तसलें उतर. आतां हें उतर जेन्ना हांव म्हज्या मनान घडयता, ताच्या वरवीं सगळी पिडा ना जाता. कित्याक तें उतर वेता आनी त्या दुयेंसाक उमटून काडटा, त्या दुयेंसाक मारून उडयता, ते पिडेचो नाश करता आनी ह्या वरवीं म्हज्या जिवितांत पेखोवणी तयार जाता. आमकां ब्रदर जॉन्सन आपल्या जिवितांतलो एक उदाहरण दिता. तो अशें म्हणटा की 19 वर्सांचे पिरायेर, 19 years आसलो तेन्ना ताका डायबिटीज मेवल्ली. आनी तो अशें म्हणटा, आपल्या बापायकूय म्हणटा, आपल्या पायकूय म्हणटा डायबिटीज आसली. म्हणटच आपणेनूय तें जाली म्हाका म्हूण अशें म्हणटा, मानून घेतलें. पूण 33 वर्सांचो जेन्ना ताका देवाचें उतर मेवलें, 33 years जालो तेन्ना देवाचें उतर, जिवें उतर ताका मेवलें. आनी आतां तो कितें करूंक लागलो? ह्या देवाचें उतर, जिवें उतर तो आनीक वाचूंक लागलो. तो अशें म्हणटा, आपूण आपलें मन ह्या देवाच्या उतरान भरूंक लागलो. अशें म्हणटा, आय बिगॅन टू फीड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. जे भाशेन आमी जेवता, आनीक जेवण आमच्या पोटांत घालता, आमची कूड घट जावंक जाय तशी आपूण म्हणटा देवाचें उतर भितर आपल्या जिवितांत घालीत रावलो. आनी आपणाक खबरूच ना केन्ना ही डायबिटीज काबार जाली, डायबिटीज ना जाली. कित्याक आपणाक खबरूच ना. कित्याक आपूण म्हणटा, केन्नाच म्हणिनासलो की म्हाका डायबिटीज हा. आपूण म्हणटालो की आपूण बरे भलायकेन आसा, जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेखोवणी मेवली, अशीं उतरां आपूण उलयतालो. तर आपणाक खबरूच ना म्हणटा केन्ना आपली पेखोवणी जाली. कित्याक आपणाचें मन आपणें थारायिल्लें देवाच्या जिव्या उतराचेर, सदांच तोखता पळय त्या उतराचेर, अविनाशी उतराचेर. आनी हाचेच वरवीं आपल्या जिवितांत म्हणटात पेखोवणी भितर सरली. पेखोवणी न्हूच आपल्या आत्म्याची, पूण पेखोवणी मनाची आनी त्या वरवीं पेखोवणी आपल्या कुडीची. तर बापा, आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या नांवान हांव अशें उलयतां की दर एकलो मनीस जो आतां हें उतर आयकता, ताच्या जिवितांत जेजू ह्याच वेळार भितर सरूं. आतां तूं जो आयकताय, म्हजो भाव वा म्हजी भयण, ही उतरां तूं म्हण. मोगला जेजू, हांव तुजो मोग करतां, हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका वाखाणटां. जेजू,
तुजें जिवीत म्हजे भितर येवंक हांव भुकेलां. खरें सोत आपणावंक म्हाका तुजी भूक लागल्या दोनया. तुजो हात म्हाका लागतलो आनी तूं लायतलोय म्हणून हांव आशेवन रावतां. हांव आतां मनशांशी वळोन पळयना मनशां कडल्यान कितें मेवतलें म्हणून, पूण तुजेशी हांव येतां दोनया. तुजेशी हांव वळोन पळयतां. दोनया जेजू, 120 तुजे शीस जे ते कुडींत एकठांय जाल्ले आनी 50व्या दिसा तुजो पासकां जावन 50व्या दिसा तुजो पवित्र आत्मो जिबांचेर उज्यांच्यो जिबो कश्यो तांचेर देंवलेल्यो. दोनया जेजू, हांवूय हो उजो घेवंक भुकेलां जेजू. म्हाका म्हजेरूय त्यो जिबो देंवलेल्यो म्हाका जाय दोनया. हांव मागतां पवित्र आत्म्या, ये देंव म्हजेर. हो तुजो पवित्र उज्यान म्हजी माखणी कोर. ये पवित्र आत्म्या, देंव म्हजेर. तुका जाय तें म्हज्या जिवितांत तूं बदलणी हाड. म्हजें जिवीत तुका जाय तशें नवें कोर. तुज्या उज्या वरवीं म्हजी शुद्धी जावनी. म्हजें मन शुद्ध कोर. म्हजें काळीज नितळ आनी निर्मळ कोर. पवित्र आत्म्या, तुज्या ह्या पवित्र उज्या वरवीं म्हजें जिवीत नवें कोर आनी बदल. हांव केन्नाच आदल्या भशेन आसतलो ओ आसतलें अशें हांव रावना. ह्या उज्या वरवीं सगळें म्हज्या जिवितांतलें वायट लासून गेलें, उलपन गेलें म्हणून हांव मागतां दोनया. आदलें जिवितांतलें सगळें लासून काबार जालें आनी तुजें नवें जिवीत, पवित्र जिवीत तुवें म्हाका दिलें म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. आख्खेंच म्हजें जिवीत नवसरून बदलून नवें जालां म्हूण तुका आर्गां दितां. जेन्ना हांव हें उलयतां, हीं उतरां जावन आसात विनाशी उतरां, सोपोनान काबार जायनात तसलीं उतरां. तर हें उतर हांव उलयतां, हें उतर हांव मानून घेतां, हें उतर हांव सोत मानतां. आनी ह्याच वेळार पवित्र आत्म्याचो उजो म्हज्या जिवितांत सुरू जाता आनी सगळें जें वायट आसा तें उलपान उडयता. दोनया, म्हजें जिवीत नवें जालां. तुजे मोहिमे खातीर म्हजें जिवीत शुद्ध जालां. बापा, तुका आर्गां दितां. तुवें तुजो हात, तुजी माखणी म्हाका दिली म्हणून, तुजे पवित्र आत्म्याचो उजो म्हजेर देंवयलोय म्हणून तुका आर्गां दितां. हो उज्या वरवीं सगळें वायट जें आसलें म्हज्या जिवितांत तें तुवें लासून उडयलें आनी म्हाका तुवें आशिर्वादान भरलाय. आशिर्वाद फकत म्हाकाच न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय एक बेसांवान आशिर्वाद जावपाक तूं म्हाका धाडटाय. तर जेजूच्या नांवान ही माखणी जी तुजेर देंवल्या म्हज्या इश्टा, ती दुसऱ्यांशी पावुनी. तो उजो जो तुजेर देंवता आनी तुजी शुद्धी जाता स्वता वरवीं, तीच शुद्धी तांची जावं, तांचेरूय दुसऱ्यांचेरूय तुजो होच उजो तूं पाठोवन दिवशें म्हूण आमी मागता. हो उजो घे आनी जीं कोण दुयेंत आसात तांचेर तुजे हात दवर आनी तांच्या जिवितांत पेखवणी हाड. जांच्या जिवितांत वायट आसा, देंवचाराचे आत्मे तांकां त्रास करतात, हे माखणे वरवीं तांकां सुटका फावो कर. आनी ह्या तो उजो जो तुका मेवता ताचे वरवीं सगल्यांक हो उजो पेटून आख्खो संवसार पवित्र आत्म्याच्या उज्यान लासूं दी. ह्या उज्यांच्या जिबां वरवीं जे दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजो पेटोवन तांचें जिवीत देवाच्या मोगान आनी देवाच्या शक्तीन फुडें वचूनी. तुका आर्गां आनी महिमा दिता तुका जेजू. आमेन. तर आमी ही देवाचें उतर, देवाची माखणी स्विकारुया भावार्थान आनी तुजें तोंड उकडून तूंय म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आमेन, 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 जेजूच्या नांवान आमेन.